हणजूण पुलिसांनी दोग चोरांकडल्यान 5 लाखाचो म्हाल जप्त केलो। घरफोडी आणि मोटरसायकली चोरपी दोगांक फाटल्या शेनवारा धरिल्ले। तांचेकडच्यान 3 मोटरसायकली जप्त केल्ल्यो। उपरांत चौकशेंतल्यान तांणी लॅपटॉप, सीडी प्लेयर, कॅमेरा धरून सुमार 5 लाखांचो म्हाल चोरला म्हणपाची म्हायती मेळ्ळी। आरोपीक आनीक 3 दिसांचो रिमांड दिला। श्रीजेश नायर आणि रक्षक पेडणेकार या दोगांय चोरांची चौकशी करून अंजून पुलिसांनी सुमार 5 लाखाचो मालवत जप्त केलो। घरफोडी आणि गाडयो चोरपाच्या आरोपावेल्यान अंजुणे पुलिसांनी शेनवारा दोगांकय अटक केल्ली। तांचेकडल्यान 3 मोटरसायकली जप्त केल्यो। खोलायेन चौकशी केल्या उपरांत तांणी लॅपटॉप, कॅमेरा अशो 5 लाखांचे सामान फारायला म्हणपाची माहिती पुलिसांक मेळ्ळी। पुलिसांनी हो माल जप्त केला। The same persons were interrogated and they confessed to have committed theft in this Al Shaddai Shantiniketan school. Accordingly, at their instance, we recovered 3 laptops, 1 desktop, touchscreen desktop, 1 hard disk, 1 Sony camera, worth ₹2 lakhs, and 1 DVD writer. All this material, all these stolen articles recovered from there are worth, all are worth around 5 lakh rupees, and they are remanded for 3 more days. We are investigating to detect some more HBTs. चोरांक आनीक 3 दिसाचो रिमांड दिला। असले हेर चोरयेंनी ते घुसपल्यात काय हाचो तपास अंजून पुलीस करतात। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हण कांय स्वातंत्र्य सैनिकांनी ज्येष्ठ नागरिकांनी आवाज काढलो। बुधवारा पणजी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकडेन जमून तांणी सरकार, मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार आड घोशणा दिल्यो। मराठीक न्याय मेळटलो म्हण सांगून भाजपान लोकांक फटयले। मराठीक राजभाषेची सुवात मेळिना जाल्यार वेंचणुकेंत सरकार पक्षा आड वावुरपाची शिटकावणी आंदोलकांनी दिल्या। मराठी प्रेमी आहेत आणि या सर्वांना मिळून या सरकारचा निषेध करायचा आहे। या सरकारने निवडणुकीच्या पूर्वी आणि निवडून आल्यानंतर सुद्धा मराठीला आम्ही न्याय देऊ, मराठी राज्यभाषा करू असं वारंवार शब्द दिला होता। सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं थोडा वेळ थांबा, थोडा वेळ गेल्यानंतर म्हणाले आणखी थोडा वेळ लागेल, आणि आता गेल्या आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणाले राज्यभाषेचा कायदा झालेला आहे, त्याच्यात बदल होणार नाही, मराठी राज्यभाषा करणे शक्य नाही। आज सर्व मराठी लोकांशी द्रोह आहे, आज सर्व मराठी जनाचा विश्वासघात आहे। तुम्ही असं वारंवार सांगून आम्हाला फसवलं, आता आम्ही तुमचं काही ऐकायला तयार नाही। जावंक जाय इलेक्शना म्हणूनच न्हू, इलेक्शन कितें आसता आमच्या लोकशायेन इलेक्शन वेळ असो आसता, सरकार मातसो हालता म्हणटच आमकां असले ह्यो गजाली करच्यो पडटा। दुर्दैव अशें आमच्या देशांत रस्त्यार आयिल्ल्या बगर सरकार कांयच करिना। हरशे सरकारान आपल्या पद्दतीने ठरोवंक जाय आसलें। पर्रीकरच मानता आपणाक की कोंकणी समजना, राणे म्हणटा आपणाक की वाचूंक येना खंयची नागरी कोंकणी। मागीर सरकारांतल्या मनशांक जर ही जमाना, मागीर तुम्ही आमच्या माथ्यार कित्याक तापता, पणजेच्या माथ्यार। सचिन बुधवारा देशी क्रिकेटींतली निमणी इनिंग खेळ्ळो। हरियाणात जाल्ल्या मॅचींत ताणें पेजाद खेळ करून मुंबईक जिखयली। निमणे मेरेन सचिन नॉट आउट रावलो। ताणें नॉट आउट 79 रन काडले। आपल्या निमणे रणजी मॅचीचो सचिन मॅन ऑफ द मॅच थारलो। 1988 ताणें रणजी खेळपाक सुरवात केल्ली। 308 मॅचींनी 81 सेंच्युरी आनी 115 हाफ सेंच्युरी मारल्यो। पळयात सचिनाची निमणी रणजी मॅच। पयले इनिंगेत 5 आउट जाल्ल्यान सचिनाच्या चाहत्यांक खूप वायट दिशिल्लें आनी हो स्टेडियम रोखडोच रिकामो जाल्लो। ह्या अपेसाचो सचिनान पुराय वचपो काडीत दुसऱ्या इनिंगेत सुंदर खेळ केलो। मुंबय सामकार जैता खातीर 240 रनाची मोख हरियाणान दवरिल्ली। सचिन खेळपाक मैदानार देंवलो तेन्ना मुंबयचे 87 धांवड्यांचेर 2 गडे बाद जाल्ले। सचिनान एके वटयां डाव सांबाळ्ळो जाल्यार दुसरे वटयां एक विकेट पडत आशिल्ली। मदीं मदीं सचिनान सुंदर चौके मारले। मंगळारा खेळ सोंपलो तेन्ना सचिन 55 धांवड्यांचेर नाबाद आशिल्लो। मुंबईक 39 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो, पूण तांच्यो 4च विकेटी उरिल्ल्यो। सचिनाच्या वांगडा दुसऱ्या वटेन धवल कुलकर्णी नाबाद उरिल्लो।
दोगांयनी बुधवारा सकाळी मुंबईचे उरिल्ल्यो धांवड्यो जमा करीत जैत मेळयले. सचिनान दुसऱ्या डावांत 19 धांवड्यो काडटना 6 चौके मारिल्ले. Runs here. That should race to the boundary. And with that, Mumbai have won this game. And they have bagged 6 points. Well done, Sachin Tendulkar. Well done, Mumbai. Match winner so often. We've seen that after the 2011 World Cup. It was a challenging wicket. It was fun to bat on this wicket because the bowlers had a lot of help and the batters had to score runs. Then they had to apply themselves, and a good challenge. More so because 240 was a big total to chase. So with outfield was a little bit on slower side. So though it looked 240 on the board, maybe it was about 280 runs to chase. आता सचिनाच्या निमण्या 2 मॅची कडेन म्हणजे फुडल्या म्हयन्यात जावपी वेस्ट इंडिजाच्या सिरिजी कडेन सगळे चाहते नजर लावन रावले आसतले हातूंत मातूय दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.